नमस्कार, कारवार न्यूज तुमगेले स्वागत करता। एक युवतीन यक्षगानाच्या पदात शैलीत नवीन राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हेमका स्वागत केला आणि तो व्हिडिओ आता व्हायरल झाला। होन्नावर तालुक्याच्या माळकोड गावाचे चिंतना हेगडे ह्या युवतीन यक्षगान पदाच्या दाटेत पद सांगून राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हेमका स्वागत केला। यक्षगानाच्या भामिनी शैलीत गायन केलेले पद आता सगळीकडे व्हायरल झाला। ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿಯಳು ದ್ರೌಪದಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿಗಳು ದ್ರೌಪದಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಧರ್ಮರಾಯನ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಸಂವಿಧಾನವಿಹುದು ಭೀಮ ಬಲದ ಸೇನಾ ಬಲವಿಹುದು ಅರ್ಜುನನ ಚತುರ ಶಾಸಕಾಂಗವಿಹುದು ನಕುಲ ಸಹದೇವರ ಕಾರ್ಯಾಂಗವಿಹುದು उत्तर कन्नड जिल्ह्यात विकास जाऊ जाय म्हणून सार्वजनिकाक रस्त्यार हाडचो विकास नाका, बदलाक एक मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल दिया असे सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर गजेंद्र नाईक यांनी सांगले। कारवार शहराच्या पत्रिका भवनात सोमाराक उलयले डॉक्टर गजेंद्र नाईक गेल्या काही वर्षांच्यान उत्तर कन्नड जिल्ह्यात नाका म्हणल्यार बी सरकाराची खंयची खंयची योजना सोदून येतात, तेजेन विकास जाता खरो पण लाखांशी कुटुंब रस्त्यार पडतात। असले विकासा बदलाक मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल दिया। इलेक्शन लागीं येईल तेन्ना हांच्या लोकां बद्दल राजकारण लोकांक काळजी येता। कितल्याशे वर्सांच्यान शेजारी जिल्ह्याक अवलंबून घेवन आरोग्य सेवा घेवची परिस्थिती उत्तर कन्नड जिल्ह्याची लोकांची आसा, जाल्यार बी हांचे लोकप्रतिनिधी दोळे आनी कान धांपून आसात। कितल्या वर्सांच्यान त्रासात आनी अन्यायात आशिल्ल्या ह्या परिस्थितीत 75वेचो स्वातंत्र्य दिवसाचो अमृत महोत्सव खंयचे कुशीन आचरण करूंक जाय असो प्रश्न केल्ले गजेंद्र नाईक यांनी 15 तारखेपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल घोषित करून जाल्यार ऑगस्ट 16 तारखेक कारवारात व्हड प्रमाणात प्रोटेस्ट करून DC कचेरीक घेराव घालचे अशें तेमी सांगला। ह्या वेळाचेर दिनकर नागेकर, चंद्रकांत हरिकंत्रा, चंद्रकांत नाईक, शंकर गुंडगी, वेंकटेश वर्णेकर, GS नाईक, अनिल, अशोक ह्या वेळाचेर उपस्थित आशिल्ले। कारवार उत्तर कन्नड जिल्ह्यात एक आमकां मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल इमर्जन्सी एक्सिडेंट जाला जाय म्हणून कितलीं वर्सांच्यान लोक आग्रह करतात। अनेक वर्साक 100 लोक रस्त्यार पण मरतात। हे साठी कोणाकच काळजी ना। एक कसले आमले वातावरण कितें जाला काय जाला हे गव्हर्मेंट कितें करता की आमले जनप्रतिनिधी लोक कितें करतात म्हणून काही कळना। एक आमले एक्सिडेंट जावन पडल्यार इतलो व्हड उत्तर कन्नड जिल्हे ह्या खातीर एक गोंयां उरूं जाय, नाजाल्यार हुबळी उरूं जाय, नाजाल्यार बेळगांव उरूं जाय, नाजाल्यार उडपी मंगळूर तिला अर्धपर्यंत पेशंट 90% पेशंट मरतातच ह्या गॅरंटी आसा। असली परिस्थिती आमकां आज पण हिंगा सगळ्याक मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल कित्याक जायना म्हणून एक डिस्ट्रिक्ट प्लेस सुद्दां हिंगा कैगा आसा, नेवी जाले, रेल्वे स्टेशन जाले, बंदूर जाले, 100 प्रोजेक्ट कारवार तेजे आसात। पण हिंगा इतले लोकांना रश जावन सुद्दां कितें एक्सिडेंट जाता तेन्ना एक अनावत जाता आमकां एक हॉस्पिटल ना म्हणल्यार हें आमगेले लोकांचे दुर्दैव हे आमी सांगूंक सोदून जाम जालें। ते तशें म्हणून आता 75 इयर्साचो वज्र महोत्सव सेलिब्रेशन करूं आमी हेजे आमगेले स्वातंत्र्य उत्सव करूं 75 इयर्स असली 75 इयर्स आतां आमी रस्त्यार पडटा आमकां हॉस्पिटल केअर करतलो ना म्हणून आमी कसले तेंपाचे स्वातंत्र्य उत्सव करचे हे आमी कळचे तयार ना। मुखार तशें म्हण 15 तारीख पर्यंत आमी राखतले। 15 तारीख पर्यंत हेमी गव्हर्मेंट किंवा हे मंत्री महोदय कोणी पण आमकां डिक्लेअर केन्ना स्पेशालिटी कारवार उत्तर कन्नड जिल्ल्या भितर आमी 16 ऑगस्टाक जिल्हाधिकारी कचेरीक घेराव घालतले। हजारांची लोक येतले, ते बी सांगतात हजारांची लोक। पक्ष एक पक्ष दोन पक्ष ना, पब्लीक प्रॉब्लेम आहे तातूंत आमी हजारांची लोक येवन हे जिल्हाधिकारी कचेरीक घेराव घालतले आणि त्या दिसा पासून हे जाता पर्यंत कंटिन्यू स्ट्रायक चालू उरतलो आमगेले। हे मत आमी सगळ्यांक मेळ्ळें। हे कारवारची लोकांक उत्तर कन्नड जिल्हे लोकांनी निर्णय घेतलो आसा आणि सगळे तालुक्यांतल्यान लोक येता म्हणून सांगला आमकां, सगळे लोक येतले। फक्त प्रति एक दिसा एक तालुक्यांतल्यान लोक येतले अशें करून आमी हे करा म्हणून कित्याक हे सगळ्याक जाय आशिल्लें पक्ष काय ना, हे वैयक्तीक काय ना हितून भितर की आमकां जाय आशिल्लें आमी जीवन मरणा भितर वळवला असले एमर्जन्सी टायमाचेर आमकां टोटल वेवस्था मेळना तर आमी जगून कितें उबे
नरसिंह मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक धार्मिक पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान. आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा होम हवन लग्न मुंज गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात. 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट. भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता. तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया नरसिंह मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल ना आशिल्ल्यान जावची समस्ये बद्दल स्ट्रीट प्ले कनगन विशेष रितीन प्रोटेस्ट केले. शिर्सी शहराच्या पोस्ट ऑफिस सर्कलात सोमाराक अलग आणि विशेष रितीन मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल जाय म्हण प्रोटेस्ट केले. शहराच्या ओल्ड बस स्टँडा कडच्यान वेगान येयले एक बायक रस्त्यान चलच्या एक व्यक्तीक आपटले आणि तो व्यक्ती रस्त्यार पण तडपडलो. तडपडचे पळयले लोकांन ॲम्ब्युलन्स आपयले. ॲम्ब्युलन्साचेर आशिल्ले डॉक्टरान तपास करून जखमी जाल्ल्याक जास्ती इलाजासाठी होड हॉस्पिटलात व्हरा अशें सांगले. त्या व्यक्तीक होड हॉस्पिटलात व्हरतीत आशिल्ले तेन्ना रस्त्या मदीं तो व्यक्ती मरण पावलो. ॲम्ब्युलन्स अर्ध रस्त्या वयल्यान परत घरा येयली. त्या व्यक्तीले कुटुंबाच्या लोकांले रडचो आवाज शहरात सगळे कडेन आयकलो. पण ही घटना खरी जाली ना अशें स्ट्रीट प्ले कनगन दाखयले. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात एक मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटलाची गरज आसा अशें दाखोवन दिले. ಅನ್ಯಾಯ ಅನ್ಯಾಯ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅನ್ಯಾಯ. ಇವತ್ತಿನ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹೋರಾಟ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಆರಂಭ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಇದು ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಆರಂಭವಾದಂಥ ಹೋರಾಟ ಮೊನ್ನೆ ಶಿರೂರಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಘಟನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಎಚ್ಚೆತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಬಹಳ ದಿನದ ಕನಸು ನಮಗೆ. ನಾವು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದವರು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರ ಬುದ್ಧಿವಂತ. जोयडा तालुकात अजूनही रान आसा ते हांचे लोकां पांयान. हांचे लोकांक आनी आमगेल्या जिल्ह्याक कस्तुरी रंगन रिपोर्ट लुकसानदायक आसा आनी तेतूंत खूब इतले चुकी आसात अशें हाळियाळ जोयडा MLA RV देशपांडे हेमी सांगले. कस्तुरी रंगन रिपोर्ट विरोध आनी तेतूंत बदल करूंक जाय म्हण आग्रह करून जोयडात सोमाराक प्रोटेस्ट जाले. ह्या प्रोटेस्टात भाग घेयले MLA RV देशपांडे हेमी उलोवन सांगले कर्नाटक राज्य मेळ देशाचे 6 राज्याच्या भागात आशिल्ले पश्चिम घाटाचे 56,823 चदर किलोमीटर विस्तीर्ण प्रदेश सुप्रीम कोर्टान आदेशानुसार पर्यावरण सूक्ष्म वलय अशें दाखोवन केंद्र सरकारान जुलय 6 तारखेक आदेश जारी केला. हेजे पयले 3 पटी आदेश केल्लो पण तेन्ना राज्य सरकारान विरोध केल्लो. आतां परत आदेश केल्ल्यान राज्याच्या लोकांक भंय लागला. कस्तुरी रंगन रिपोर्टा प्रमाणे पश्चिम घाटाचो प्रदेश पर्यावरण सूक्ष्म वलय केल्यार राज्याच्या 10 जिल्ह्याचे 1,112 ग्राम आणि जिल्ह्याच्या 9 तालुकाचे मेळून 704 ग्रामाचे लोक त्रासाक पडतले. जोयडा तालुकाचे 96 ग्राम सुद्धा ना जातले. तशें म्हूण कस्तुरी रंगन रिपोर्ट प्रमाणे सूक्ष्म वलय घोषित करूंक जायना अशें RV देशपांडे हेमी सांगले. ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನಾಂಗದವರ ಆಟ ಅಲ್ಲ. ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆ ಹಾಕು 6 ಹಾಕು ಕುರುಕುಲ ಸೇರಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? 11 ತಾಲೂಕು 12 ಇದ್ದಾರೆ. ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಾ, ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಾ, ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಾ, ಅಂಕೋಲ ತಾಲೂಕಾ, ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಾ, ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಾ, ಶಿರ್ಸಿ ತಾಲೂಕಾ ಸಿದ್ದಾಪುರ 9 ತಾಲೂಕಾದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತದೆ. ನಾಣ್ಯ ತಾಲೂಕಾ, ಹಲ್ಲಾಳ ತಾಲೂಕಾ, ಮುರುಗೋಡು ಬರುತ್ತದೆ. चंद्रगिरी नेचरक्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्यूस, शुगर हिल कॅप्सूल, जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूलाचो खूप लोक लाभ घेते असतात आणि लोकांक खूप रिझल्ट बरे मेळटे असतात. त्याच्या खातीर आम्ही लॉन्च करते असतात हाय BP आणि हार्टा प्रॉब्लेम अशा लोकां खातीर BP अँड हार्ट केअर ज्यूस. तशेंच लोकांक सद्याक ॲसिडिटी, अपचन, गॅसेस अशी तक्रारी रडू लागला, टॉयलेटात साफ जाणं असं लोकां खातीर आम्ही लॉन्च करते असतात डायजेस्टिव्ह केअर ज्यूस. त्याच्यानंतर आम्ही लॉन्च करता व्हीट ग्रास ज्यूस, जे लोकांक शरीरात रक्त कमी उरता, परत परत हिमोग्लोबिन कमी जाता, डॉक्टर रक्त लाय म्हणता अशा लोकां खातीर हे ज्यूस आसा. त्याच्यानंतर नोनी ज्यूस आम्ही लॉन्च करते असतात. नोनी ज्यूस जेमकां इम्युनिटी कमी आसा तसं लोकांची इम्युनिटी वाडोवचे खातीर ते परत परत सीक पडते वतात पण रिझल्ट कित्याक म्हूण कळना.
असं लोकांसाठी हो नवीन ज्यूस खूप उपयोगी असता. अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक, मेन रोड, सदाशिवगड, कारवार आणि सांतेरी एंटरप्राइजेस, रामनाथ मंदिरालागी, मेन बस स्टॉप, हणकोण, कारवार. गोवाच्यान बेकायदेशीर सोरो व्हरतेत आशिल्ले तेन्ना एक्सायज अधिकारीन धाड घालून सोरो आनी कार जप्त केले. कारवार तालुक्याच्या माजाळी चेकपोस्टाचेर वाहन तपास करतना एक कारीत 34 लिटर गोवात तयार जाल्लो सोरो पत्तो लागलो. सोऱ्याची आनी कारीची किंमत 3,12,000 रुपये असो अंदाज केला. ह्या प्रकरणा संबंध कारवार तालुक्याच्या उळगाचे वासी काशीनाथ आनंद जाधव आणि राजन पागी हेमका ताब्यात घेयला. आयचा इतलोच न्यूज. मुखाल न्यूजा खातीर पळयते रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.